डिसेंबराचे मिस आमगे मॅच आहे ना ते बोट मारचे एरोप्लेनाचेर आणि ते बोट मारताना निवडून हाडचे कित्याक ती सारकी आमची पासून झुजता सरूय झुजता ती ग्राउंड फ्लोरार येवन झगडताय हांवें चयला सरा खूद चयला आमकां जेन्ना उदो नासलोलें कितू दीस उदो नासलोलें सर खूद भोंवला आनी तेणें सोदून काडला खूंय उदो लिकेज जाल्लो ते आनी तें आमकां 5 दिसान सुमार उदो येयलां म्हणटरे सर खूद भोंवता एश को न्हू हेर हांवें MLA चयले कोण एश कोन भोंवनाय ग्राउंड फ्लोरार आमगे सर भोंवता आनी तशें आमगे मॅडमी तिवूय भोंवता तेच परी तेकूय निवडून हाडचे आमगे डिसेंबरा 20th एरोप्लेना वोट मारचे आनी ते निवडून हाडचे आमी सगळे हाजीर जाले आमचे मॅडम बाय मेक्सन वाजा जी आमची कॅन्डिडेट ZP सदां म्हणटा आपल्या बाराबर बायलोचे हाय म्हूण आज आमी सिनियर सिटीजन दादले सगळे एकठांय जाले की ते सांगू तुजे बराबर बायलो नाय आख्खे वेलसांव विलेज आहा तुजे बराबर आख्खी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा कित्याक तुवें जी काम केलें ती तुवें तुगे दाखयलें एविडन्स आनी जे कोणाक कितें दिसता न्हू तांकां हांव इतलें सांगता की तुमी अंडर RTIचेर डिटेल्स मागाय आनी कितले पयशे येयल्ले तांकां कितले पयशे सँक्शन जाले कितले पयशे मेळ्ळे बेश्टे तोंडान उलयल्यार कांय कसलो फायदो ना तेन कितें दिलां न्हू विथ एविडन्स दाखयला आपण कितले पयशे येयले कितले पयशे मोडले आनी खंयचे गांवांत खंयचे विलेजी मोडले इतले डिटेल्स आमकां केन्ना कोणा कडेन दिसोना पूण पयले फावटी एज अ सिनियर सिटीजन हांवें चयलां तेन आमकां दाखयला आपल्याचो वर्क दाखयला तो न्हू कोणेंय हांवें केन्ना कोणें कॅन्डिडेटान दिलो चोवूना पूण ते एक वचन हांव इतलो शिकलां आनी आज ती आमचे कडेन हें दिता हे पुलिंग बुथांचे स्टेटमेंट दिता आज आमकां आमचे वेलसावन 3 पुलिंग स्टेशन 17, 18, 19 आनी 20 पुलिंग बुथ्स आहाय डिटेल्स दिता आमकां खूंय तुमगे बूथ आसतलीं सो जे आमचे 5 आहाय आमचे बराबर आज ती तांकां दाखयता की हे भाशेन तुमी तयारी करपा जाय तुमगे वोटरांक दाखोवपा जाय तुमी खूंयच बुथाचे पडटाय आतां बूथ नंबर 17 तितून राजवोर फालवाडो चार्च वेलसांव हें ती आमकां इन्फॉर्मेशन दिता हेसलें कोणेंय दिवं ना आमचे कडेन आज आमचे कडेन सगळो रोल दिला मॅडमीन की वोटर हिंगा तिंगा वचना जावपा आतां एज अ सोशल वर्कर आमची काम ती सगळे कडेन पावची ना पांचांगे काम की बाबा तुगे वोट राजवर बूथ नंबर सो एंड सो इतलें इन्फॉर्मेशन असले मॅडमीक तर मेळ्ळां वी आर हॅपी आनी आज लोक म्हणटा शी इज क्वॉलिफायड टू बी ए ZP भोव मोतांनी लोक ते निवडून दितलो आनी रिजल्ट येतोच मागीर आमी फायनल उलोवचे सांगपा म्हणल्यार हांव बेल्ल्यान आसा बेल्ल्यान वेलसांव आनी आमचे बरें आमचो 5 मेंबर आसा रेमेडियस आनी तसोच आमचो सोशल वर्कर आसा आनी वय बी आसा आमचो एलिस्टन आनी म्हाजे बराबर सगळे म्हाजे यंगाचे वाड्या वयले सगळे बायलो आनी सगळे आसा आयज बरें दिसलें सगळ्यांचो फीडबॅक बरो मेवलो म्हाका वयता वयता थिंगा म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेवता कित्याक आमी काम करून दाखयल्लें आसा म्हजे हेजे परफॉर्मन्सा प्रमाणे हांवें जायतीं कामां केल्लीं आसा कसलो कोणाकूच डावट आसा जाल्यार हेजेर तुमी हें करून पळोवचें आनी मेन म्हणल्यार म्हाका असो रिस्पॉन्स मेवला जायते कडेच्यान हांवें चडशें हांवें कंपेनींग केल्लें आसा डोर टू डोर आनी थोडेशें उरलोलें आसा म्हाका म्हगेलें बोगमोलो उरलोलें आसा तें हांव मागीर सांजचें वचून कवर अप करतलें जाता तितलें हांव डोर टू डोर कंपेनींग करतलें कित्याक म्हाका लोकांचो फीडबॅक मेवता लोकां फुडें वचप म्हणल्यार म्हाका तो लोकांचो फीडबॅक मेवता आनी तेजे वरवीं हांव मुखारूय कितें काम करपाचें आहा तें करूंक शकता सो हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी 20 तारखेर म्हजें इलेक्शन आसा म्हाका वोट मारून एरोप्लेनाचेर वोट मारून इलेक्ट करून हाडचें म्हणून मागता लोकांक म्हणल्यार म्हाका जो फंड मेवला न्ही तो सगळो फंड हांवें युटिलायज केल्लो आसा कोणाकूच समज कितें क्लियर करपाक आसा जाय जाल्यार न्हू तेंच्यान दुसऱ्या मेंबराक पासून विचारून ते क्लियर करूंक शकता आमकां वर्साक कितलो फंड येता तो सो म्हगे कितें आहा तें हांवें आख्खें दाखोवन दिल्लें आसा लोकांनी फायंड आउट करचें आमगे मॅडम जायत काम केलां आनी स्कूल बसों जाय असले मॅडम मेळों जाय आमी एशकोन भोंवन गांवांत काम करता हांव ते थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक सगळे प्रचार करता आमचे हिंगा वेलसांव बेल्ल्या
आनी वेलसांव बेल्ल्या लोक म्हणल्यार मॅडमीगे लोक आनी मॅडमी आनी आमगेलो सर जो MLA आहा तेका सदां मोग आमगेल्या बेल्ल्या त्या लोकांचो तो कितेंय तर काम आसा तो जाल्यार खूद आपूण मोटरसायकल घेवन येता हिंगा तो कोणूय येवं कोणू डायरेक्टर येवं गव्हर्मेंट ऑफिशियल येवं ना कोणूय येवं तो फोनाचेर धाडना तांकां खूद आपूण हिंगा आपूण पाळ्यान येता आपणा गेल्या आनी खूद आपणा गेली ती कामां जी उदकाची रस्त्याची वो कसली कोणाची पर्सनल देखून कितें जालें वयर सकयल तो हांव येवन सॉल्व करता सो सदां म्हणटा तो आमकां जेन्ना मेवता तेन्ना सर ओ मॅडम बेल्ल्या म्हणटा आमचो गांव आपणा गांव म्हणटा सारको क्लोज टू माय हार्ट म्हणटा सो हिंगा प्रचार इतलो बरो जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता आख्खो लोक मॅडमी सांगाता आसा सो हांव सगल्या कडेन मागता 20 तारखेक आतां ह्या म्हयन्याच्या एरोप्लेनाक तुमी वोट घालाय आनी भोव मोतांनी आख्खे टोटल वेलसांव मॅडमी लीड मेळपा जाय ह्या म्हणटा पयले आतां हांव दुसरें सांगूंक सोदता आयज सकाळीं एक प्रेस चयलें जे काँग्रेस मनशांनी प्रेस घेयल्ले आमचे मॅडमीचेर सो हांव एक लिगल नॉर्म सांगूंक सोदता तुमगे प्रचार कोराय ना कितें कोराय बट ती प्रचार कोत्ताय ती गाडी जी फिशरी आसा ती मातशें तुमी काडून उडोवपाक जाय कित्याक ती गव्हर्मेंट सबसिडीची आसा सो पयले जेन्ना काल प्रेसाचेर सांगता तेन्ना रुल्स एंड रेग्युलेशन सांगताले तेन्ना तेंकाय रुल्स एंड रेग्युलेशन कळपाक जाय जी गाडी युजार कोत्ता ती गव्हर्मेंट सबसिडीची फिशरी गव्हर्मेंटान दिलो आहा तेंकां ती गाडी इलेक्शनाक उजार करपाक जायना काल जायते चोयला प्रेसाचेर अप एंड डावन जे मॅडमी म्हणटाले मॅडमीन फंड सारकी युटिलायज केलो ना म्हूण 3 वर्सां म्हाका दिसता मॅडमीन टोटल फंड युटिलायज करून जे आमगेले रस्त्यार डांबोर म्हण नाका जे आमगेले प्रॉब्लम्स आतां मॅडमगे फंड देखून तोड जालोलो तो देखून थोडे मॅडमीन एडजस्टमेंट करून आपणा गेलो आनी वयच्यान म्हणजे थ्रू MLA थ्रू तेंचोय फंड आसता तितूंतल्यान आमची काम करून दिले सो हे मनशां हांव सांगूंक सोदता उलोवची न्हू पयले चिंताय ग्रावंड रियलिटी पयलचोय पयलीं तुमगे काम चोय तुमी म्हाका फिल्डाचेर तरी केन्ना दिसती पडलो न्ही कित्याक आमगेली जायती प्रॉब्लम जाले हिंगा वेलसांव जी पायपां आमची एग्रोकेमिकल कंपनी सोडटाली उदकाक तेन्ना आमची सांगाता तुमी आसो न्हय तुमी म्हणटाली आमी सोशल वर्कर आमी एक्टिविजम म्हणटा तुमी थिंगाय दाखोवपा जाय नुस्त्या मोत्ताले कोण ना आमची सांगाता जेन्ना आमची जायत्यो अडचण येयल्यो कोण ना आमची सांगाता आख्खे वेलसांवची लोकां सांगाता MLA तशी मॅडम रावली सो एका म्हणटा एक्टिविजम आनी जेन्ना तुमी दोन तुमगेले जे कितें म्हणटाय ते तुम दाखयताय डबल ट्रॅकिंग लेट्स टॉक अबाउट डबल ट्रॅकिंग हांव कितें म्हणटा तुमकां हांव चॅलेंज जाता तुमी तुमगेल्या ग्रुपांतल्या मनशां न्हू डबल ट्रॅकिंग हाका 4 कोटी घेयले हे हांव ओपनली डिबेट करून हांव तुमकां सांगूंक सोदता विथ एविडन्स डबल ट्रॅकिंग म्हूण बेश्टे इलेक्शन डबल ट्रॅकिंग जायना तुमगेल्या मनशान 4 कोटी घेयले पयले तुमगे मनशाक विचाराय फरे तुमी 4 कोटी घेयले काय म्हूण आनी मागीर डबल ट्रॅकिंगाची वसाय आतां दुसरें म्हणटे जो कॅन्डिडेट काल उलयतालो तो आपूण डबल ट्रॅकिंगा लागून मुखार सॉल्व म्हणटा हांव कितें म्हणटा पयलीं सद्या तुगेल्या घरा डबल ट्रॅकिंगा तुगे इश्यू सॉल्व जायना तूं मुखार दुसऱ्या कितें बोट दाखयतले मुखार तूं लोकांगे काम कितको करतली पयलीं तुवें काम करपाक जाय सो हांव इतल्यान हांव कितें म्हणूंक सोदता दुसऱ्या बोट दाखोवची न्हू पयले करेक्ट कर आतां हांव तेंगेले मानून घेता आसलो जरी तर रायट प्रचार करता जाल्यार आपूण काम कितें करतली आपूण रस्त्या काम करतली उदका काम करतली आनी प्रचार कर आसलोली पण दुसऱ्या बोट दाखय नाकाय आम प्रचार कितको करताय आम काम कितें करता ती लोकांक सांगून प्रचार करताय तेशको प्रचार कराय आनी तिसरें म्हणटा हांव लास्ट सांगूंक सोदता जो तुमचे बरोबर भोंवता हांव डायरेक्ट नांव घेता ऑलेन्से सिमोन्स आयज तेच बरोबर वेलसांवच लोक कित्याक ते वेलसांवच लोक म्हणटा तेगे गांव आलो पयलो कित्याक तो मतांनी सालदाना गेलो नेफ्यू आयज वेलसांवच लोक तेज बरोबर कोण भोंवो सोदना कित्याक लागून शी आमकां लॉस दीस म्हणटा ही लॉस दीस म्हणटा ते कडेन विचाराय कित्याक लॉस दीस म्हणटा ती सो इतल्यान म्हूण हांव सगळे आख्खे वेलसांवच लोकांक म्हणटा तुमी काम चोय ग्रावंड रियलिटी चोय तुमी जेन्ना मॅडम ओ सर आमचे बाराक जे आमचो हातून वास MLA आहा तेणे तो हऱ्या कामासून वयर सरलो आहा एणे हो जो भोंवता तेणे केन्ना एक हाती हर देखून येयलो ना सो आमकां ते कितें म्हणत जाल्यार दूख लागतलें कित्याक आमी तेगे वोटर सो हांव इतल्यान म्हूण हांव तेंका आमच्या वेलसांवच्या लोकांक सांगूंक सोदता तुमी काम चोय मॅडमीगे काम चोय सरागे काम चोय बेश्टे कितें उलयले म्हण तें सोबना सो हांव आयज आख्खे वेलसांवच्या लोकांक कासाले लोकांक आनी आख्खे कुट्टाडे लोकांक उल मारता तुमको खबर आहा हातून वाज म्हणटा कोण तो तुमको खबर आहा मॅडम मेर्शेना वाज म्हणटी कोण तो तुमको खबर आहा लोकांक तुमकां सांगपाक गरज ना सो हांव आख्या लोकां कडेन डिमांड करता आनी हांव मुगे एक रिक्वेस्ट करता की 20 तारखेक आमचे मॅडम मेर्शेना वाज तेका भोव मोतांनी लीड मारून आमी निवडून हाडपा जाय आनी दाखोवपा जाय मिन्स
शी इज केपेबल आणि आतोन वाजून आमची काम केलें म्हणून आमकां दाखोवपाचो हो आमचो कायदो. इतल्यान म्हणून हांव सगळ्या कडेन थँक्यू म्हणटा. आनी आमचो बाब दोमिंगो तुमचो आता तो दोमिंग म्हणटा तो आमचो हिंगाचो वेलसावचो एक धाकटेशें बारीकशें एग्जाम्पल दिता प्लीज. हो दोमिंग म्हणटा आमगेलो वेलसाव दांड्या वयलो एकोडे 3 वर्सां घराको वचपा 8 आसना 3 वर्सां 4 वर्सां हेगेले प्रॉब्लेम कोणे सॉल्व करूना. तेदो हूंय आलोली वेलसावची एक्टिविस्टू तेदो हूंय आलोले न्हिदलोली सगळी. हे भुरग्या कडेन एक काम करपाचें काय एक कितें आसून एक रिक्षा चलयता तो रिक्षा चलोवपाक 4 वर्सां ब्लॉक उरलो तो रस्त्या लागून. पयशान इतलो डावन जालो तो सुसायड करूं सोदता भुरगो. हे भुरग्याकू बाब आमचो MLA वाज हांव तुका सलाम करता सॅल्यूट करता सगळ्या लोकां मदें. ह्या भुरग्याक तुवें हेल्प केलो म्हूण. तुवें कोणाले अप एंड डावन चोवूं ना रस्तो ओपन करूं जाय म्हळ्यार जावं म्हूण. आयज त्या भुरग्याक तोंडाचो मुखामोडाचो एक टायम तुका तेगे व्हिडिओ चोयलो रडटालो. आयज तो इतलो हॅपी आहा कित्याक सरान ताका हेल्प केला. आनी हांव सर तुका सलाम मारता कित्याक हे भुरग्याचेर न्हू तूं जायते लोकां काम केलो हाय ती तूं उजवाडा दाखयना कित्याक तूं म्हणटा आपणा कॅमेरा नाका. सो हांव आख्ख्या लोकांको हे सगळ्या लोकां कडेन आमगे कुट्टाडे लोकांको मागता आतोन बस तुमकां कॅमेराचेर दिसती पडपाना आतोन बस तुमगे काळजां आहा. आनी तेच आमचो मोग आमकां मॅडम मिर्शना वाजाक तुमी 20 तारखे दाखोयाय आनी एरोप्लेन वोट मारून बरे मतांनी ते निवडान हाडय. इतल्यान म्हूण हांव थँक्यू म्हणटा.